नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोयच्या साहेबाच्या एक्सपोजिशना पयलीं पोन्न्या गोंया खातीर हेरिटेज मास्टर प्लॅन करचो म्हूण सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन समितीची मागणी. 2021च्या रिजनल प्लॅनांतल्या राष्ट्रीय आनी राज्य ऐतिहासीक थळा खातीरचो बफर झोन लागू करचो म्हूण मागणी. आज समिती मिडिया मुखार. मजगती इतिहासीक वास्तूचे वाठारांत अतिक्रमणां जाता म्हूण बोवाळ. हे सगळें आतां गोंयच्या साहेबाचें एक्सपोजिशन आहा. काय बरो ASIन प्लॅन केल्लो आहा. बाफर 300 मिटरचो बाफर दाखय जाल्यार हे बंगले बिंगले सगळे फकत ह्या बाफर झोनाकू कित्याक हो युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट मरे. थिंगा सेंट ट्रिजा येवन गेली. थिंगा सेंट जॉन पॉल सेकंडीन गेलो. व्हडले डिग्निटरीज येवन गेले. गोंयचे साहेबाची थिंगा कूड आसा मरे. तो गोंय राखता म्हणटा मरे. जाल्यार हें नाका जाल्लें कित्याक आतां एक्सपोजिशन येतलें. तशीच आमची वर्साक फेस्तां येतलीं. थिंगा पार्किंगा मागीर दुसऱ्यो लोकांक जाय त्यो सवलत्यो लोकांक रावपाच्यो कितल्यो जाय आनी तुमी हो बफर झोन आहा तो काबार करपाक सोदता सरकारू. जाल्यार आयज आमी निशेध मारला आनीक हें आमी आख्या गोंयच्या लोकां कडल्यान व्हरतले. जरी तर बरे भाशेन हे मास्टर प्लॅन कोन्ना जाल्यार आनीक आमी आख्या गोंयचे आमी फॉर्म बीन केल्ले आसा. हेचे निशेध मारपाची आमी तयारी केल्या. We all know that so much of illegalities are going on in Old Goa. As he said, we demand the master plan to come out as soon as possible. The government has to come out with that. If they don't come out, they are very clear that they are in cooperation with all these illegalities that are going on. कांयची इलिगॅलिटीज येयले तुका कोण तरी आसतना आतां गव्हर्मेंटान हाय पावर्ड कमिटी काडल्या एक्झिबिशनाक लागून. तो ही कमिटी आसतना इतली इलिगॅलिटीज त्यो येवंक जाता. तेज्या बदली तेणी जाय तें इम्प्रूवमेंट करूंक जाय. हिंगासर तेणी तांकां पार्किंग अरेंजमेंट करूंक जाय आनी चड गरजेचो म्हणटा तो मास्टर प्लॅन पास करूंक जाय. तो प्रोटेक्ट करपाक आमची हेरिटेज सायट वर्ल्ड हेरिटेज सायट. सुकेकुळण धारगळे आयुष हॉस्पिटला मुखावयल्या रेल्वे ट्रॅकार अनवळख्या मनशाची कूड सापडल्या. तकली रेल्वे पोना चिड्डिल्ल्यान वळखप कठीण जाला. म्हायती मेळटकूच रेल्वे पुलिसांनी कूड ट्रॅका वयल्यान उखल्ली. मजगती रेल्वे पुलीस फुडलो तपास करता. नमस्कार. आमी आसात सुकेकुळण धारगळ हांगा आसात. हांगा जे रेल्वे ट्रॅक आसा आयुष हॉस्पिटला कडल्यान फुडें रेल्वे ट्रॅक जे गेल्लेले आसा थंयसर एक आयज डेथ बॉडी मेळ्ळेली आसा आनी सद्या रेल्वे पुलीस जे आसात ते हांगा आयिल्ले आसात आनी फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा ते सुरू करीत आसात. जे डेथ बॉडी मेळ्ळ्या अजून आयडेंटिफाय जाल्ले ना पण चडशे करून आउट स्टेट लेबर असू शकता असे संशय येता पूण अजून मेरेन कन्फर्म ना. पूण रेल्वे पुलीस जे आसात ते येवन हांगा इन्वेस्टिगेशन करीत आसात आनी फुडले जे प्रोसेस आसा ते करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. शुक्रारा पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान पेडणेच्या गरजू लोकांक मुख्यमंत्री सहायता निधी चेक भेटयले. कांय जाणांचे पावसाक लागून जाल्ले लुकसाण वखदा खातीर जाचे कडेन पयशे ना अशा पेडणेच्या 5 फामिलींक हे चेक दिल्यात. आयज आमच्या चेक डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसा. आमच्या खऱ्यांनीच खूब बरी गोष्ट आहा कित्याक जे रिलीफ फंड CM रिलीफ फंडांसून आयज CMा कडसून आयज बरें बरें आमच्या पेडण्यांक लागून आयज हेल्प जाल्लो आसा. कोणाचे घर एका पावसाक त्या टायमार कोणाची झाडां पडलेली घराचेर तेका तशेंच कोणाचे मेडिसनाक लागून हे दिल्ले आसा. तशेंच कोणाचे किडनीक लागून हे जाल्ले. तशेंच करून बऱ्यान बरें आयज आमकां CM सरान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. अशेंच हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता जे कोणाचे कितें प्रॉब्लम अशें आहा खऱ्यांनीच गरज आहा जाल्यार तेंच्यांनी येवचें आनी म्हाज्या कडसून कितें सपोर्ट जाता आनी BJP सरकारा कडसून कितें सपोर्ट जाता तितलो हांव करून सदांच तांकां फुडें आसता. खरेंच आमकां हो गरजे आकांतांक चेक दिवन आमचे खरेंच आदार केला. ह्या CMांक सदांच हेल्थ बरी देवान दवरची आनी बरी जाणवाय दिवची इतल्यान देवाला कडेन मागता. आज आमकां हांगासर चेक दिल्ले आसा त्या खातीर BJP गव्हर्मेंटाचे थँक्यू. MLAचे आनी तेच्या स्टाफाचे बी तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन इतले चेक बी आमचे मेरेन पावोवपाक ताका हेल्प केली सपोर्ट केलो आनी तेंच्या नेतृत्व प्रवीण भाईच्या नेतृत्वाक सकयल हे सगळें जाल्लें आहा. तेच्या खातीर थँक्यू एवरीवन.
भाणस्तरी आपल्याक आडयली म्हूण ट्राफिक ASIचेर हात घालपी कॉन्स्टेबल रजत आडपयकार सस्पेक्ट ताचे आड गुन्यांव दाखल केला. रजताचे गाडयेक खंय सायड मिरर नाशिल्ले, हेल्मेटूय नाशिल्ले म्हूण ASI फट्टेन ताका आडयलो. ASIन चावी काडून घेतली म्हूण ताचे आंगार गेलो. काल जो व्हिडिओ सर्क्युलेट जालो जो हांगा बाणस्तारी हांगा एक ट्राफिक पुलीस आनी जो एका भुरग्या कडेन झगडी जाता ती व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. दोगांयनी आतां माडोळ पुलिसेन क्रॉस कंप्लेनी दिल्या, त्या ASIनूय दिल्या. ASIन सांगला की तेणी आपल्याक मारलो आनी त्या भुरग्यानूय सांगला त्या ASIन आपल्याक मारलो म्हणून. आनी दोगांयनी ही आतां कंप्लेंट दिल्या हांगा माडोळ पुलिसेन. दोगांचें नांव आहा रजत आडपयकर. रजत आडपयकर हो न्यूली एक कॉन्स्टेबल गोवा पुलिसांतलो अशी माहिती मेळटा. त्या प्रमाण की तेका आतां ह्या केसीन जो बोवाळ जाला तेज्या खातीर सस्पेंड केला म्हणून. आनी दुसरो आहा तो दत्ताराम फट्टे हो ASI. तेजी दोगांयची आतां मेडिकल केल्या आनी माडोळ पुलीस फुडली इन्व्हेस्टिगेट करता. दिल्लीचो मुख्यमंत्री आनी आम आदमी पक्षाचो मुखेली अरविंद केजरीवालाक सर्वोच्च न्यायालयान सुमार 6 म्हयन्यां उपरांत बेल दिल्या. जस्टीस सूर्यकांत आनी उज्ज्वल भुयानान हो निवाडो दिला. दिल्लीच्या एक्सायज पॉलिसी स्कॅमात मनी लॉन्ड्रिंग केल्ल्याच्या आरोपा खाला मार्चांत केजरीवालाक अटक जाल्ली. आरजीचो मुखेली मनोज परबाक अटक करपाचे केशीत पेडण्याचो PI विवेक हळर्णकार आनी वांगडी पुलिसांनी हायकोर्टा मुखार बिनशर्त माफी मागली. 16 एप्रील 2020 कोविडाचो लॉकडावन मोडून आरजीवाल्यांनी चांदेल हसापूर पार्टी केली म्हूण रात्यां अटक केल्ली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण राती अपराती अटक करूंक मेळना. PSI Vivek Halankar and other cops attached with Penne police station have tendered unconditional apology to the High Court for arresting RG Chief Manoj Parab on 15th April 2020 in a valuable offence which was in violation of directives of Supreme Court in Arnesh Kumar case. Manoj Parab has filed contempt of court petition before the High Court, and during the hearing the High Court found that Manoj Parab was arrested at 12:35 in the midnight in the billable offence. The High Court has observed his arrest was not necessary. Though all the contender courts have tendered their unconditional apology and they have assured that they will not repeat such mistake again. Accepting the unconditional apology, the High Court has now closed the proceeding against those cops. Mukesh Kumar for Prudent. कामधेनू येवजणेची गोरवां रस्त्यार दिसल्यार गोरवांच्या मालकाक दुधाचेर डेरी संबंधी वा हेर येवजणेचो लाव दिवचे ना. मालकाक ब्लॅकलिस्ट करतले म्हूण एनिमल हजबंड्री खात्यान परिपत्र काडलां. गोरवां रस्त्यार दिसची न्ही म्हूण खात्याचें पावल. खात्यान एके गांवठी गायी फाटल्यान दिसाक 80 रुपया दिवपाची येवजण नोटिफाय केली. कामधेनू जी जनावरां आहा आयज आमी पळयता की कितकेशेच रोड एक्सिडेंट जाता, रस्त्यार येता आनी ह्या खातीर जे सरकारी माध्यमान जी सबसिडी पशुपालन आसूं किंवा कामधेनू आसूं ज्यो स्किमींसून जनावरां घेता ही जनावरां रस्त्यार येवंक जायना. कारण आमी तांकां घेवपाक पयशे दिता, तांकां चारो घालूंक पयशे दिता, तेंचें दूध घेता आसतना तांकां मिल्क इन्सेंटिव्स दिता. इतकें करता आसतना तेंच्यांनी ज्यो एक 5-10 गाडी घेतले गाय घेतले तेंच्यांनी ते एका गोठ्यान बरें सांबाळूंक जाय आनी तेची कॅर घेवंक जाय. आनी ह्यो खंय तरी रस्त्यार दिसता आनी अशें हें जाता. जर ही गाय गावली रस्त्यार जाल्यार त्या ओनराक, कारण आमचें आयडेंटिफिकेशन मार्क आसता केंसां एका कानाक, जे तांकां आमी इन्सेंटिव्स दिता हे सगळे रिटर्न घेतले. आनी बाकीच्यो ज्यो गायो आहा ह्यो ते परत दूध घालतात ते पासून इन्सेंटिव्स तेंचे बंद करताले. सांगलेलें की गोमंतक गो संवर्धन स्कीम दवरल्या की गोंयचे ब्रीड हें टिकोवपाची गरज आहा. ताका बऱ्या पैकी प्रोटिन्स आसता. सीएमान सांगलेलें की एक गायेक 80 रुपया मिनिमम 5 गायो बीन आसूंक जायो आनी त्यो लोकांनी सांबाळूंक जाय. आनी तें ब्रीड गोंयचें कपिलाम आसूं किंवा बाकीचें आसूं हे सांबाळपा खातीर हे 80 रुपया प्रमाणे दितले. की तेज्या फुडें मागीर इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत खरी सारकें आमकां एग्जॅक्ट नंबर येतलो. तेज्या उपरांत मागीर तेजेर बाकीचे फुडले मागीर विचार करता. पूण ही सीएमान सांगल्या प्रमाणे एश्युरन्स दिल्ल्या प्रमाणे ही स्कीम नोटिफाय जाली. सांखळे पोस्ट ऑफिसा मुखार पार्क केल्ली खाजगी बस सकयल देंविल्ल्यान अपघात.
हँडब्रेक लूज उरलो म्हूण दुबाव, बसीचो 2 मोटारींक धपको, मोटारीचे मोठे लुकसाण, गाडयेंत कोण नाशिल्लो म्हूण वेळ बरो, रस्त्यार शेळो जाल्ल्यान बस देंवली आसूं येत म्हणूनय दुबाव, हँडब्रेक खंय लायिल्लो. बस ह्यो सगळ्यो हांगासर पार्किंग आपल्यो गाडयो आनी बस ऑटोमॅटीक ती वयल्यान देंवली आनी बसी फाटल्यान ही आसली तेज्या फाटल्यान स्विफ्ट आसली, सो ती देंवन सगळ्यांक मारीत फुडें येवन हांगासर उरल्या गाडी. सो आमी रिक्वेस्ट केल्ले बस स्टँडार की त्यो व्हडल्यो ज्यो गाडयो आसा बसी त्यो बस स्टँडार पार्क करच्यो म्हणून. हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तांकां पार्किंग बस स्टँडार दिवचें म्हणून. अश्यो त्यो वाटभर सबंद बसी उब्यो आसता कळ्ळें, मेन रोडार आसता खंय आसता. आयज बरें कोण ना, टू व्हिलरवालो कोण ना म्हणून जिवीत हांणी टळयली. पार्किंगला लावलेल्या गाडीला घसरत आणि पूर्णपणे जवळजवळ 25 फूट गाडी डॅश केलेली आहे. तुम्ही जर राहायला आलेला इथे मी इथे समोरच राहतोय, त्यामुळं मी इथं पार्किंगला गाडी रोज लावत असतो. आज अचानकपणे जी स्लिपरी जाला सायडीच्या त्या स्लिपरीक लागून ती बस निश्टन सकयल वचत रावली आणि त्याच्या उपरांत त्याच्या फुड्यानूच एक स्विफ्ट जो डेली दवरतालो हांगासरलो तो त्याच्या गाडयेक आदळून ते स्विफ्टाक आणि त्याच्या फुडें जी ब्रेझा आसली ताका आपटून थंय बऱ्याच पैकी नुकसाण दाखयलां. आणि ह्या बरोबर ती ब्रेझा जी आसा ब्रेझाक अडकून गेले ना जाल्यार खंय ना खंय तरी व्हडली दुर्घटना जाता आसली. ह्याच बरोबर स्थानीक जे आहा तेंच्यांची मागणी केल्ली आहे की एक प्रकारे समज जर अशें जर बशी जर हांगा ज्यो आसा रावता तांकां सांखळी बस स्टँडार खंय ना खंय तरी एक नियोजन करून दिवचें. अशी दुर्घटना पुन्हा एकदा जावंक जायना ह्या बद्दल काळजी घेवची प्रुडंटा खातीर सुद्दां. आयुष्मान भारत येवजणेत 70 वयर पिरायेच्या जाणट्यांक भलायकी विमा कवच येवजण दिवपाच्या केंद्राच्या निर्णयाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान येवकार दिला. ह्या येवजणेचो लाव गोंयांतले ज्येष्ठ नागरीक आता घेवपाक शकतले म्हूण मुख्यमंत्र्याची घोशणा. तशेंच महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या गरजू लोकांनी गोंयांत येवन लाव घेवपाचें आव्हान. नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आयुष्मान भारत योजना हेच्या अंतर्गत 5 लाखचो मेडिकल कवरेज इन्शुरन्स 70 वर्साच्या वयल्या लोकांक दिवन एक खरें म्हटल्यार हो ऐतिहासीक निर्णय आसा. आज पर्यंत 70 वर्सां वयल्या मनशाक मेडिकल इन्शुरन्स कोणूच दिनाशिल्लो. आयुष्मान भारत ह्या कार्डाच्या अंतर्गत तांच्यांनी दिवन हे खूब व्हडली सवलत ह्या सगळ्या आमच्या सिनियर लोकां खातीर दिल्ली आसा. गोंयच्या लोकांच्या वतीन गोंयच्या सरकाराच्या वतीन माननीय मोदीजींचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आणि एक सांगपाक सोदता की गोंयांत आसलेली हॉस्पिटल आतां पर्यंत फक्त DDSSY कार्डाचेच पेशंट घेतले, पण ह्यान फुडें आमी DDSS कार्डाच्या बरोबर तांच्यांनी आयुष्मान भारत कार्ड हे सुद्दां कंपल्सरी स्विकारचें हे तांकां कंपल्सरी करतले, जेणे करून आमकांय थोडोसो गव्हर्मेंटाक रिलीफ मेळटलो की 70 वर्सां वयले लोक आसा ते आयुष्मान भारताच्या अंडर आमी कवर करतले. तांचे कार्ड तांच्यांनी यूज करचे आनी तांचे कार्ड तांच्यांनी हॉस्पिटलांत वापरचे. गोंयांत आसलेल्यो नेबरींग महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्यो डिस्ट्रिक्ट ह्याय लोकांक तांचो खूब मोठो फायदो मेळटलो. ते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल म्हण किंवा स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जी गोंयांत आसा ते लोक गोंयांत येतात तांकांय ताजो बेनिफीट मेळचो, कारण आमी हेल्थ फॉर ऑल ही गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा. आणि केंद्र सरकारात हे आयुष्मान भारत 5 लाखाचो इन्शुरन्स दिल्या बद्दल हांव परत एकदा माननीय मोदीजीचे आणि NDA सरकाराचे खूब खूब अभिनंदन करता. आणि सगळ्या जाणांक हेल्थ फॉर ऑल ही मेसेज सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावची, सगळ्या जाणांक आरोग्य सुविधा मेळच्यो हाच्या खातीर सरकार आमचें काम करता. स्मार्ट सिटीचो आदलो MD स्वयंदीप्ता पाल चौधरीचेर 82.87 लाखांची अफरातफरीचो आरोप. एंटी करप्शन ब्रांच SEBीत FIR. अधिकाराचो गैरवापर करून सरकाराक तोपी घाली, पैशांचो गैरवापर केला म्हूण आरोप. एप्रिल 2018 ते सप्टेंबर 2020 मजगती चौधरी स्मार्ट सिटीचो MD आशिल्लो.
82.88 लाखाची अफरातफर केल्ल्या प्रकरणात स्मार्ट सिटीचो आदलो CEO आनी MD स्वयंदीप्त पाल चौधरी आड एंटी करप्शन ब्रांचीन FIR नोंद केल्या. तो 1 एप्रिल 2018 ते 30 सप्टेंबर 2020 मजगती स्मार्ट सिटीचो MD आनी CEOच्या पदाचेर आशिल्लो. ताणें खंय एकाच प्रकल्पात एकापेक्षा चड कॉन्ट्रॅक्टरांची नेमणूक केल्ली. बसकेंतल्या मिनटांचोय खंय घोस्पागोंदळ केला. मजगती क्रेडिट कार्डा वरवीं ताणें जायतो खर्च केला. सध्या ताचेर चौकशी सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. पेडण्याच्या दर्यादेग वाठारांतली 120 कमर्शियल अस्थापना बंद करपाची राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ऑर्द. एकल्या कडेन कन्सेंट टू ऑपरेट नाशिल्ल्यान अस्थापना बंद करपाची ऑर्द. फाटल्या म्हयन्यांत बार्देसांतल्या 27 अस्थापनाक नोटीसी काडिल्ल्यो. बोर्डाचो चेअरमॅन महेश पाटील उलयला. ल्हान गाड्यांक खंय ह्यान फुडें कन्सेंट टू ऑपरेट सक्ती ना. हय कितें जालां की आमी नॉर्मली आमची इन्स्पेक्शन करतात. इन्स्पेक्शन करता आसतना जी कन्सेंटां जांकां कन्सेंट ना हॉटेलांक रेस्टॉरंटाक जांकां कायद्यार घेवपाक जाय ती आमकां जेन्ना कळ्ळी तेन्ना तांचे आमकां हें काडटात आमी क्लोजर नोटीस काडटात शोकोस. सो आमी फाटले फ्यू दिसाक आमी एक ड्रायव्ह अशी घेतिल्ली कित्याक आतां सिजन सुरू जावपाचो आसा आनी थोडी हॉटेल चालू आशिल्ली आनी तेन्ना आमकां सादारण 100 रेस्टॉरंट अशी मेळ्ळी जी आरांबोल मोर्जीम आनी मांद्रे सगळे मेळून आनी तांकां आमी क्लोजर नोटीस काडल्या. तशीच आमी रेगुलर इन्स्पेक्शन आसता आमचे. बार्देजाक आमी 12 जाणांक काडल्यात. तिसवाडीक आमी 6 जाणां काडल्यात. सो आमचे स्टाफ जेन्ना वता एक कोणी अप्लाय करता कन्सेंट ते इन्स्पेक्शन करता. शेजारी समज हॉटेल आसा आनी ताका समज कन्सेंट ना रिकॉर्डार मेळ्ळें ते आमी चॅक करतात. आमी तांकां तर कन्सेंट आमी दिल्लें आसना जाल्यार आमी तांकां क्लोजर काडटा. कन्सेंट मध्ये 2 गोश्टी आसा. एक कन्सेंट आमचो कायद्या प्रमाणे 3 म्हयने भितर ग्रांट करपाक जाय. पण तांकां आमी दिले त्या बरोबर बाबा विथीन 7 days एटलीस्ट दे हॅव टू अप्लाय आनी गेट करपाक जाय. अदरवायज आमी कलेक्टर सील करपाक लायतले तांचे. बट दिस आर जे रेस्टॉरंटां आनी हॉटेलां आनी थोडी गेस्ट हावसां ही सगळी टोटल एक कॅटेगरीक सगळीं आसा. ह्यान फुडें ल्हान गाड्यांक कन्सेंट टू ऑपरेट सक्ती ना. तांच्यांनी हेर परवाने घेतल्या उपरांत ऑपरेशन सुरू करपाक जाता. तशें ग्रीन व्हायट कॅटेगरी घातल्या म्हणटा रजिस्टर करपाचें कन्सेंट लागना. सिमिलरली आतां तुमी म्हटलें तशें बारीक हेटरी जे बारीक लोक जेवण हें करतात टेक अवे करतात पॅक करता आनी दितात तांकां कन्सेंट करपाक तांकां प्रोसेस करचो पडलो. वर्स ऑफ कितें फॉर्म ऑफ फायलींग करची पडटात खूब इश्यू येतात. ताका लागून तांकां सांगलां आमी जस्ट तुमी रजिस्टर करात आनी तांकां रिलीफ दिले आमी. वन टायम म्हाका एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस आसता न्ही तांकां आनी डेट इज फॉर द लायफ. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी साहिल मांद्रेकार. लॉजिस्टीक इंडस्ट्री गोंयांत फुलतली. राज्यांतली इंडस्ट्री ग्रो जातली जाल्यार अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली हाडप गरजेच्यो म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा. गोंयच्या इंडस्ट्रीक बूस्ट मेळचो म्हण सरकार लॉजिस्टीक पॉलिसीक प्रोत्साहन दितले अशें मुख्यमंत्री सांगता. NDRच्या स्टेट ऑफ आर्ट फॅसिलिटीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. After our logistic policy, this is the first logistic park in the state of Goa. So henceforth the logistic industry will boom in the state of Goa. अशें म्हाका दिसता. And this facility is a 2,25,000 square feet of total investment of the 100 crores of rupees investment in the state of Goa. This is a big facility. Second फेजींतल्यान ते आनीक 3,50,000 स्क्वेअर फीट लॉजिस्टीक पार्क हांगासर डेव्हलप करपाचें आसा. हांव तांकांय लागून तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आनी अशाच पद्दतीन स्टेटींत तर इंडस्ट्री ग्रो जावपाक जाय आसत जाल्यार डिफरंट वेंचर आमी सुरू करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. ओके ताच्या खातीर तेंचे खूब खूब हांव अभिनंदन करता. हाजो मेन थिंग इट इज गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट पॉलिसीत आमी 2023 आमी जी लॉजिस्टीक पॉलिसी केली ताच्याच खातीर तांकां इजी क्लियरन्स आनी बाकीचे सगळें तांकां एवेलेबल जालें. म्हाका दिसता ह्या लॉजिस्टीक फॅसिलिटीच्या उपरांत वेर्णा आनी सरावंडींग इवन दो हाच्या खातीर तांकां खुबश्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज हांगासर एवेलेबल जातल्यो. मोर एंड मोर स्पेशली ज्या फार्मा इंडस्ट्री आनी जांकां एक्सपोर्ट करपाचें आसा त्यो इंडस्ट्री हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणांत आपली फॅसिलिटीज ही वापरपाक शकतले. ऑलवेज आमी म्हणटा की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पर्यंत नवीन कितें तरी आयना तो पर्यंत अशा पद्दतीची इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट जावपाक शकना. पण त्या गव्हर्मेंटाची वन स्टेप जी लॉजिस्टीक पॉलिसी स्टार्ट करप दीस इज अ व्हेरी गूड डिसिजन आनी गूड पॉलिसी
ताच्याच खातीर हें तांकां पॉसिबल जालें. Henceforth also will promote the logistic policy, logistic park. This type of conduct will give more boost for the industry. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.